लोकल जे आहा पळय तांकां हांव सगळ्यांक वळखता. कोणाच्यानी म्हाका कशें विचारपा जाता ही लोकशाही राज, कळ्ळें तुका. पण काही आतां जी हें जालां, एक पद्दत जाल्या, कळ्ळें बर, कितेंय उलोवपाचें, व्हिडिओ करपाचो आनी व्हायरल करपाचो, ताका तथ्य आनी कांय उरूना, कळ्ळें तुका. अशें जाल्लें आहा. हेजे लोकांनी सगळ्यांनी काळजी घेवपाची गरज आसा, कळ्ळें तुका. कारण हेजे अर्थ कांय ना, कितें तरी फॅक्ट आसपा जाय आनी कितें तरी ताचो विशय तरी आसपा जाय, जाल्यार उलोवपाक बरें जाता. हो येता नोकरी कितल्यो दिल्या, हें कितें दिलें, हो प्रश्न काय म्हण, हे प्रश्न विचारतलो जाल्यार ऑप्शन एक तरी विचारपाक जाय. आनी हे जे आहा ते ओपोजिशन आमचे दोळ्या मुखार ओपोजिशन आमचें काम करतात. आमचो एक कार्यकर्तो आमच्यान उलयल्या जाता, पण आमचे कार्यकर्ते काय अशें उलोवंक शकना. खंय येवन ऑफिसान लिगली पद्दतीन सांगतलें, कळ्ळें तुका. हे सिप डिस्टर्ब करपाक, सिप रेकॉर्डिंग करप आनी व्हायरल करप, ही सिस्टम जाल्या आतां सद्या. आनी असलें उलयल्यार तुमी मिडिया रोखडेच तेजेर रेकॉर्ड करतात आनी लोकां मुखार सोडटात. कारण तुमकां तो प्लस पॉयंट मेळटा. काम केलें तें सगळें विसरतात. तुमकां दिसता की तुमच्या मतदारसंघान ऑपोजिशन चड वाडलें आतां, कित्याक बाबू बरें काम करता म्हणून? ओपोजिशन आसपाक जाय, जाल्यार आमी काम फुडें व्हरूंक शकता. पण ओपोजिशन जे सब्जेक्ट घेवन येता पळय तेजे भितर कितें तरी तथ्य आसपाक जाय. बाबू आसगांवकरान पेडणे मतदारसंघान कितलें काम केलां, कशें केलां, सगळ्यांक खबर आहा. तो एक मतदारसंघ असो आसलेलो की त्या मतदारसंघाक उदक पावूना, लायट पावूना, रस्ते पावूना, अशे रितीन तो मतदारसंघ आसलो. त्या मतदारसंघान फूल एरिया आमी डेव्हलप केल्ली आहा, विकास केल्लो आहा, उदक, लायट, रस्ते सगळे कडेन पावयलेले आहा. तशेंच व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडले. म्हाका दिसता 40 मतदारसंघान म्हाजो एकच मतदारसंघ आहा जो विकास फुडें घेवन गेला आनी एम्प्लॉयमेंट बद्दल प्रोजेक्टूय तयार केला. असो खंयचो मतदारसंघ गोंयान आहा तो दाखयचो. हांव म्हाज्या मनशांक सांगूं शकता फाल्यां तुका नोकरी मेळटली म्हणून 100%. दुसरें सांगूंक शकना. दुसरें सांगूच शकना, हांव सांगूं शकता. कारण म्हाज्या मतदारसंघात एअरपोर्ट येता. सो एअरपोर्ट आहा म्हणून तुमकां नोकरी मेळटली. ते प्रोजेक्ट, अरे हे प्रोजेक्ट एम्प्लॉयमेंट दिवपाचे प्रोजेक्ट, आनी हे प्रोजेक्ट जाल्यार एम्प्लॉयमेंट दिवूंक शकना तूं. गव्हर्मेंटाचेर डिपेंड राव, गव्हर्मेंट सगळ्यांक काय नोकरी दिवूंक शकना. आनी हे प्रोजेक्ट आमी हाडल्या. आज 1 करोड स्क्वेअर मिटर जागो म्हाजे थंय एक्वायर करून घेतलेलो आनी तेजे भितर एअरपोर्ट येता. हें फकाणां कामां न्ही. हांगा खाली 5000 स्क्वेअर मिटर जागो घेतलो केदें व्हडलें आंदोलन जाता. तशेंच आयुष्य हॉस्पिटल येता, तशेंच क्रिकेट स्टेडियम येता जो 35,000 कॅपेसिटीचो. हे केदें व्हडले प्रोजेक्ट. हेजे भितर आमकां लाभ जाता एम्प्लॉयमेंट आनी कांय ना. सो बाबूक भिरांत ना नेक्स्ट असेंब्ली इलेक्शन येयत जाल्यार? हे लोक समजतले, हे लोक सांगतले. कित्याक थोडे म्हणटा की बाबूक उडयता म्हणून. पळय आतां काही एकटो येतात नवे कॅन्डिडेट दुसरे कॉन्स्टिट्युन्सी भितरले येतात. म्हाजें इतलें आसा की तुमी कितें तरी करून दाखया, तेन्ना हांव मानता. तुमी ह्या मतदारसंघात कितें केलां एकच दाखोवन दी. केलें म्हण कांय करनासतना मतां मेळटली. येतात 4-5 जाणां पोटल्यो वाडटात कडधान्याच्यो आनी मतां मेळटली. तशें जायना. काम जावपाक जाय. आमचें ते काम आहा आनी कामाचेर आमकां मतां मेळटात. म्हणून बाबू आसगांवकर 4 फावटी निवडून आयला, बेश्टोच येवं ना. फाटीं तो ऑडियो भोंवतालो तेजेर कितें म्हणणें आहा तुका? ऑडियो एक भोंवतालो तुमचोच कोण की आमच्या थिंगा येयलो तूं आमकां मेवनासतना गेलो. तीच मिस्टेक न्ही. म्हाका सांग, जेन्ना कोवीड टायम आयलो, लॉकडावन जालें, कोण डावन गेलो? बाबू आसगांवकरान 9,500 फॅमिलीक फ्री रेशन दिल्लें सोसायटीची. 9,500 फॅमिली. हर एक शेतकाराक जो म्हाज्या मतदारसंघान आहा तुगेलें सारें फ्री दिलें, बियाणें फ्री दिलें. तरी पासून गरीबच्या गरीब मनीस आहा ताका धान्य घरा कडेन पावयलें. हें आमी पब्लिसिटी करपाक करूं ना. पण हांगा जे नवे नवे कोण येतात ते तुजे खाली पब्लिसिटी घेवपाक 10 जाणां खंय तरी कडधान्य दितात आनी पेपरार फोटो आपणान हें केलें तें केलें म्हणून. कळ्ळें तुका. हें आमी करूं ना. आज कोरोना जितली फॅमिली जाल्या आतां ह्या सेकंड हेजे भितर लाटी भितर तेजे भितर हांवें
हर एक कोरोना जाल्ले ते मनशाचे सॅनिटायज केलें घरात. हर एक मनशाक थंय परत्यांक धान्य पावयलें. आनी हर एक फोनाचेर बाबू आसगांवकर मेळटा. समज चड कितें जालें ते दीस काल हें आयलें सायक्लोन आयलें. सायक्लोनाक हांव धांवन गेलो. हं. सगळी कडेन विजीट केल्या. झाडां पडलीं आनी कितें पडलीं तें करपाक आमी थंय ऑन द स्पॉट डोनेशन सुद्दां दिलें सगळी कडेन. आनी तें सारकें करून घेतलें. गव्हर्मेंटा कडल्यान एप्लाय केल्या ह्या मनशाक आनी हेल्प मेळपाक जाय. आनी कितें करूं शकता हांव, कितें करपाक जाय, पेडणेकरान म्हाका सांगचें. हांव आहा तेंचे बरोबर. सर्विसी आमी काही मोजक्या लोकांक दिल्या, पण सगळ्यांक सर्विस गव्हर्मेंट मेळूं शकनात. पण जाता तितलो हांवें प्रयत्न केल्लो आहा. म्हणून हे प्रोजेक्ट हाडल्यात. हे प्रोजेक्ट हाडल्यात ते कित्याक हाडल्यात? म्हाज्या भुरग्यांक थंय एम्प्लॉयमेंट मेळपाक जाय म्हणून. आनी हांव हे एम्प्लॉयमेंट जो आहा थंय जे प्रोजेक्ट आयला, एअरपोर्ट आयला, एअरपोर्टाक पयलें प्रिफरन्स म्हाजे कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोक आसतले. आज आमी तांकां क्वेश्चन केलें एअरपोर्टाक की बाबा आमचो भुरगो ट्रेन आसतलो तेजे भितर घेवपाक, तें एज्युकेशन आमकां आसतलें. तेणें म्हटलं म्हाका हेजे खातीर ट्रेनिंग सेंटर घालतले आमी. तेजे भितर भुरग्यांक ट्रेन करतले आनी तो कोर्स ताजो कंप्लीट जाला उपरांत ताका पयलें प्रिफरन्स मेळटलें. आमी दुसरो भुरगो घालीत आमी उगी रावपाक ना. पयलें प्रिफरन्स एअरपोर्टा भितर आमच्या भुरग्यांक मेळटलें. आनीक विशय म्हणटा पळय तो तुवेंनच पयरच्या एक फंक्शनाक म्हटलें की काँग्रेसान जबाब दिवचो, कोविडाक इतलो लोक मेलो कसो. हां रायट. हय, सो तेजेर तुमचें कितें म्हणणें आहा? म्हाजें कोविडाचें इतलेंच आहा. कोविड जेन्ना पयलें आयलें कोविड-19 तेन्ना आमच्या गोंयांत खंयच अरेंजमेंट नासलें, हें नासलेलें, फॅसिलिटीज नसलेल्यो. डॉक्टर प्रमोद सावंत जो चीफ मिनिस्टर आमचो आहा, ताणें ऑन द स्पॉट घेतलें सगळीं एक्शनां आनी ह्यो फॅसिलिटी तयार करपाक प्रॉमिस केली. तेन्ना कोविडाचें वॅक्सिनूय येवं नासलेलें आनी कसलो फॅसिलिटी नसलेल्यो. पण एकच आमकां खबर आहा की मास्क घालपाचें, सोशल डिस्टन्स दवरपाचें, वचपाचें. त्या टायमाक लॉकडावन करून प्रमोद सावंतान पयलीं जें काम केलें की भुरग्यांची एग्जामी आसलेल्यो SSCच्यो, खुबशे ऑपोजिशन हो दिगंबर कामत मडगांवचो तो सुद्दां सांगतालो एग्जाम घेवप न्ही, कितें जावूं शकता म्हणून. पण प्रमोद सावंत बरो नॉलेज, हुशार आसलेलो मनीस दोतोर. ताणें लॉकडावन करून भुरग्यांची एग्जाम घेतली, वच तेंचें सांबाळलें. हें करत तो फुडें वयतालो. हे सायडीन प्रायम मिनिस्टर आमचो नरेंद्र मोदीजी हे सायडीन वॅक्सिनीच्या तयारीक लागलो. आसतना आमचो प्रमोद सावंत हें फेस करून मुखार व्हरता. तुमी जाणात प्रमोद सावंत म्हणटा नंबर 1 गोंय फुडें व्हरपाक. पण हे कोविडान ताका एटॅक केलो मदीं आनी ब्लॉक जालें आनी फूल तेणें इंट्रस्ट मागीर कोविडाचेर घातलो. हे सायडीन वॅक्सिन तयार जाता आनी ते सायडीन हे ऑपोजिशन, तो काँग्रेस आसूं ना आनी खंयचो आसूं दी, हे लोक म्हणपाक लागले ते सायडीन वॅक्सिन तयार जालें, हे सायडीन हे म्हणपाक लागले ते वॅक्सिन घेतले लोक मरतले म्हणून. तेणी म्हटलें ऑपोजिशन अख्ख्या हिंदुस्तानात. हें खंय तर म्हाका फील जाता. तेंच्यांनी म्हणलें हे वॅक्सिन घेतले ते मरतले. आनी जेन्ना वॅक्सिन प्रायम मिनिस्टरान अनाउन्स केलें की 45 ते 60 पयलीं घेवपाचें, फ्रंट लायन आहा तांकां पयलीं दिवपाचें, कांय ऑपोजिशन म्हणपाक पयलीं त्या मोदीक मार म्हणून, प्रायम मिनिस्टर वॅक्सिन दी म्हणून. म्हणजे इतले लोक भिवोवपाक लागले. पण तेणें तें करूं ना. तेणें म्हटलें पयलीं जे फ्रंट लायन हेल्थ लायन वर्कर आहा तांकां पयलीं दिवपाचें. तेणें दिलें, मोहीम चालू आहा. तेंची मोहीम जाल्या परत मागीर 45 to 60 इयर्स लोकांक चालू केलें. पण तेजेर हेंच्यांनी आनी अफवा केली की हे वॅक्सिन घेतले लोक मरतले म्हणून. गोंयांनी ऑपोजिशनान तशेंच केलें. गोंयांत बी तशेंच आनी भायरूय तशेंच केलें. सो गोंयच्या ऑपोजिशनान तुमकां सपोर्ट करूंक ना? ना, करूं ना सपोर्ट. गोंयच्यान समज सपोर्ट केल्ले आज गोंयांत तितले लोक मन नासलेले. सो तांकां लागून मेले. हांव सांगता आयक मरे पयलो, ह्या लोकांनी ऑपोजिशनान जो आवाज केलो हेज्या खातीर लोक भिले भायर सरपाक. लोक येना जाले फोर्सान भायर काडपाक पडले. हेच ऑपोजिशनान तेन्ना आवाज केलो, सगळे रस्त्यार आयले, सगळे भायर सरताले. हेचो परिणाम कितें जालो जाणा तूं?
हे वॅक्सिन चालू झाले असताना वॅक्सिन चालू झालं बरें आहा सेकंड जी लाट आयली दुसरी महाभयंकर आयली त्या लाटीत तितले प्रिपरेशन अख्खे हिंदुस्थानात नसलेले ऑक्सिजन काबायले आनी कितें जालें अरे हो पयलो चीफ मिनिस्टर जो काम करपी येदो व्हडली जी महामारी आयली हेका फेस करपी खंयच्याच चीफ मिनिस्टरान करूं ना ह्या आमच्या प्रमोद सावंतान केला डॉक्टर सावंत सेकंड लाटीकय ताणें तसोच हें दिलो कडेक कोट सगळी कडेन जाता तितलो वावरलो आनी मुवमेंट तयार केलो ह्या लाटी भितर कितलेशे लोक आमकां सोडून गेले मेले ह्या अख्खे गोंयन अख्खे देशा भितर आज तेच समज ह्या ऑपोजिशनान काम केल्लें जाल्यार एक लोक मन नासलेले हेजे भितरले कितलेशे लोक उरताले 2 डोस तांकां मेळ्ळेले सो हेंका लागून गेले हे हांव तेंचेर घालता आतां तेंच्यांनी मोहीम चालू केली ऑपोजिशनान तेन्ना केल्ले जाल्यार बरें आहा. तेन्ना केल्लें आनी एक गरम तें वातावरण केल्लें की बाबा वॅक्सिन घेयना जाल्यार कितें जातलें म्हणून जाल्यार इतलें जावचें ना. एक शिफ्ट फायट करपा उरले जशें पयलीं एग्जाम घेवं नाका म्हणटालो आनी भिवयलेले तेच प्रमाणे हे फुडें गेले आतां म्हणटात ऑपोजिशन फोटो काडटात खंय वॅक्सिन दितना तें करतात हें करतात कितें फायदो तेन्ना केल्लें हाजे भितरले लोक सो ऑपोजिशन लेट जागे जाले लेट जागे जाले हेंच्यानी वारें तयार करपा जाय ओके आनी आतां तिसरी लाट येवपाचें सगळ्यांक कळून चुकलां कितें जालें हय आतां आमचे डॉक्टर सावंत आमचो आहा तोय सारको तयार जाल्लो आहा थर्ड लाटेक फेस करपाक हांव म्हणटा गोंयकारांनी सगळ्यांक आजुनूय म्हाजो रिक्वेस्ट की गोंयकारांनी भायर सरचे आनी 2 डोस तेंच्यांनी घेवचेच कंपल्सरी बाबा आनीक विशय ते घेवन सुद्दां तुमी मास्क घालपा जाय सोशल डिस्टन्स दवरपा जाय जाल्यार तुमचें लायफ प्रोटेक्ट जावंक शकता नाजाल्यार व्हेरी डेंजर सर हेजे व्हडलें दुयेंस आयिल्लें आनीक विशय म्हणटा पळय तो थंयसर तो उलयता आसतना तो आपण हल्लेकराचो म्हणटालो आतां हल्लेकर थिंगा येवपा लागलो तोय बीजेपीचो अरे हो हल्लेकार दुसरे कॅन्डिडेट आयला ते नवे तो आपूण बीजेपीचो म्हणटालो न्हू कोण तो? थंयसर तो बोबो तुम कडेन उलयतालो ना, न्हू ना, ना, तशें कांय ना. ताणें स्टेटमेंट केला की आपूण आनी बीजेपीचो हे सांडलेले लोक रे हेंच्यानी कितें केलां गोंयच्या खातीर तो तेज्या मतदारसंघात ताणें एक काम केलां सांगचें ह्या म्हाज्या मतदारसंघात एकच सांगचें कोणें हल्लेकर आलेकर हां हांव मानता तो जंय कालांगूट रावतालो हां थंय ताणें एक काम केलां सांगचें आमी म्हणटात तो हांव म्हणटा तो आमी काम करून आयिल्ले लोक हे काम कोण आसना येता हे काम करनासतना आयले आनी थंय काम केलां म्हणून म्हाका 4 फावटी निवडून हाडला हो खंय पंच जाला हांव कॉन्सुलर 2 फावटी जाला पूण व्हडली व्हडली आंदोलनां केली जे म्हाजे कॉन्स्टिट्युन्सी भितर हांव जेन्ना मडगांव आसलेलो तेन्ना आंदोलन केलें सो खंयच्या कॉन्फिडन्साचेर इतलो उठटा तें आज कोणी उठटा न्ही लोकशाही आसा लोकशाही राज कोणाच्यान उठपा आता कोणाच्यान उबो रावपा पूण अशें आयकल्लें की हो तुमचोच हल्लेकर जावंक शकता सगळे माझेच न्ही आमचे पाटयेचो कार्यकर्ता एसीचो ना 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 पार्टीन ताका कांय कन्सर्न हो न्हू दुसरो हल्लेकर आजीन पयलींचो स्पीकर आसलो मिनिस्टर आसलो तेचो कार्यकर्ता तो ना इनवॉल्व तो ना हितून हो दुसरो हल्लेकर हो दुसरो हल्लेकार रे नवो हल्लेकार सो हेजे प्रॉब्लेम तुका काय ना असले अशे कितले येतले कितले वयतले मरे ओके काम पयली मेन अरे जेन्ना संख्या लोक जेन्ना आसता लोक ठरयता न्ही आमचे कितें आहा तें आमचे देव ठरयताले देव म्हणजे लोक ओके तेंच्यांनी फाल्यां आशिर्वाद दिलो हांव गेलो फुडें आनी काम केलें ते जेन्ना नाका म्हणटाले तेन्ना ओके हे कोण चिल्लर येवन कितें उलयता कोण केअर करता तांकां हां आं या